हाय एवरीवन. कसे आहे सगळे तुम्ही? वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग आणि वेलकम टू माय चॅनल सरीना दिकोना ब्लॉग्स गोवन इन मुंबई. आणि कसे आहे सगळे तुम्ही? सो आता न्हू आयज हांवें फायनली ना ना म्हूण आय डीड इट अगेन. कितें सांगाय तुम्ही? पातोळ्यो. ओके, आयज एक्चुअली न्हू हांव न्हू सकाळी कितें सांगेलो हांव आयज सकाळी म्हाका दिसता अरावंड 10:30 ना 10:30 quarter to 11 न्हू कितें तरी हांव भायर सरलोलें. सो तेंगे एस क्लासान न्हू मेसेज येयली काल इवनिंग की तेणी आयज न्हू हें कोन्न येवपा म्हणून म्हणजे इधर व्हायट शर्ट नाय तो फ्लॅग टी शर्ट कितें घालून येवपा म्हूण अशें करून खंयचो एक कहलो. सो मागीर म्हाका दिसलें हेको कितें आसतो काय म्हूण, कित्याक हेको न्हू व्हायट टी शर्ट आहलोली म्हाका तें मेळोना सोदिलें जाल्यार, आनी तेको न्हू तें फ्लॅगाचेय बी तेको टी शर्ट आहलोलें. ओके, तें लास्ट इयरा आहलोलें पूण तें म्हाका खबर ना हूंय आहा तें. सो हांवें म्हणलें आतां सोदिलें पूण हांवें सोदून काडलें सोदतालें पूण म्हाका तें मेळोना. मागीर हांवें सकाळी चिंतिल्लें की हांव वचोन तेका न्हू एक बेश्टें सिंपल एक व्हायट टी शर्ट घेवन येतो म्हूण. आनी सांगपा म्हणल्यार न्हू हांवें सकाळीं उठोन केसलो पावस, इतलो पावस पडलो न्हू आनी हांव तशें भायर सरलोलें, एक रिक्षा ना. आनी कितू वोता हांव रिक्षा रावलें आनी मागीर हांव क्रॉस कोन्न हांवें म्हणलें आतां चलोन येतोलें मार्केटा सावन स्टेशनाको वयता म्हणलें. आनी म्हाका न्हू हेल्थकेरांगे एक युनिफॉर्मूय घेवपा जाय आहलोलें. ते हें युनिफॉर्मा शॉपां आहाय तीं न्हू सगळीं हिंग मार्केटा आहाय, अंधेरी मार्केटां. ओके, सो हांवें चिंतिलें दोनीय काम बाराबर कोत्तोलें आनी हांव येता म्हूण. पूण एक रिक्षाय ना आनी हांव क्रॉस केलें म्हणटी न्हू एक बस गेली. हांवें म्हणलें आतां आसूं आतां चलोन वयतलें. मागीर हांव हिंगसान चलोन न्हू मार्केटां गेलें. ओके, अरावंड 15 मिनिट्स अशें पावताय. चलोन गेलें पूण न्हू पावसा म्हाका वाज येता चलपाक, कित्याक रस्त्याचेर न्हू सगलें मेडास जाता. चलोन गेलें आनी तेगे न्हू हांवें ते युनिफॉर्मा सगळे 3-4 शॉपां आहलीं तेंचेर सोदिलें. पूण ते हूंय न्हू हिंग दोन युनिफॉर्मा कित्याक तेंगे गिरायक जायना. ते म्हाका म्हणपा लागले तूं डायरेक्टली टिचरीक मेळ आनी तेको इंचार्ज म्हणपा लागले ऑफिसांतल्यान तेंगे टेलर आसताय तेंकोडे. सो हांवें म्हणलें बरें तें तरी काम जावूं ना. पूण मागीर हांव न्हू तें व्हायट एक टी शर्ट मेळ्ळें म्हाका एमर्जन्सी तेका घालपाक, थिंगसान हांव घेवन येयलें मागीर तें. आनी ती म्हणपा लागोली तें घेवन येयलें आनी येता आसतना कितें जालें जाणा, हांव मार्केटा सावन थिंगसान चलोन येतालें, एकटी बायल बसून आहलो थिंगां सगलें अशें कोन्न ते पातोळे पाना बेगेन. ओके, आनी ती कोणा तरी सांगताली आयज सकाळसान आपणाक गिरायक जालें ना कांय, आनी म्हणजे आपूण बसून आहा कांय गिरायक जालें ना. हांवें तेगे आयकिल्लें तें. हांवें म्हणलें आतां म्हाका मातशें टेम्पटेशन जालें ते पातोळे पानां चोयन. आनी हांव व्हर म्हणलें न्हू हें पातोळे हांवें मामी देखून सांगलोलें हे पाटी म्हाका प्लीज तूं धाडनाका. ओके, हांव कोचना म्हणलोलें. पूण हांव नोको म्हाका कितकोन अशें कोन्न तें घेवपा दिसोलें तें पानां. आनी हांवें ती न्हू पानां घेयलें आनी हांव येयलें. कित्याक न्हू म्हाका तें गोडूय आहलोलें. आतां मुगे भयण गोंयसान येयली न्हू सो तेका न्हू तें गोड हाडलोलें हेजें माडांचें. मुगो हितू तेंप एसो गोड आसोंकू ना, जायत तेंप जालो. हांव मात न्हू तें म्हणजे एक बॉम्बे मेळटा तेंचे हातालीं ऑर्गेनीक गोड आसोता न्हू तेंचे आम हातालीं. सो हांवें कितें चिंतिलें इल्लोसो तरी कोत्तो म्हूण सांगिल्लें चल. मागीर न्हू हांव एक तें घेवन येयलें आनी मागीर बेगीन हांवें तांदूळ फुगयलें. आनी फायनली न्हू मुगे पातोळ्यो जाल्यो, वॉटेवर इट इज. आनी फ्रॉम जुलय टू ऑगस्टा म्हण न्हू दीस इज द 4th टायम. ओके, फ्रॉम जून टू ऑगस्ट म्हणल्यार मुगे 4th टायम जालें. हांवें फर्स्ट टायम केलो तो मुगे ते पान कान वाजांतू ते तुमी चोयलो आसतलें न्हू, सो तें. आनी सेकेंड टायम आनी मोद केलो, मामीनू धाडली म्हाका 2 पाटी गोंयसान. सो आयज जालें आनी आयज होरें फायनल आहा, हेचे मुखार हांव करपा ना पोत्तू. हांव नोको कोन्ना न्हू आयज जालें तें आपुणूय. प्लॅन नासतोणो कांय नासतोणो. बट तांदूळ बी मुगे रोखडें फुगोलें आं सायन्सा म्हणल्यार आतां. हांवें आतां कोन्न मुगे सगलें रेडी जालें, आतां ऑलरेडी 10 o'clock जावपा येयलें न्हू. सो भयण ती येयल्ली सायन्सा भयण आनी मुगे भयणीगे चेडो येयलोलो युहान आनी लिडी आयलोलीं. सो तेंको मातशें टायमपास बरो जालें सायन्सा. आनी मागीर थिंग गेलें म्हणटरी अरावंड 7:30 अशें हांव करपा लागोलें. थोड्योश्यो जालें हितू सुबेज जालें नाय. आनी जालें म्हणटू आतां फाल्यां आमगेलें दिसा वचपाचें सकाळीं. हांवेंनू एक ड्रेस काडला, मोको एक आहलोलो न्यू ड्रेस. हांवें तो घालूंकू ना, तुमकां उगडास आसतलें एक पाट पॅन्टून हॉल दाखयलो तें. सो हांवें तेदोन तो ड्रेस हांवें घालूंकू ना. हांवें तितून 2 ड्रेस घाले, 2 कलर घायले हे ड्रेसान. एक हांवें गोंय वयलोलो मेयान गेल तितोणो, तो ग्रे कलराचो तो घायला हांवें गोंयां. आनी हो ड्रेस हांवें आजून पासून घायलो ना. ताका पेर बी मारून दवरलो आहा, सो दॅट इज रेडी. आनी आयज बिलबरान न्हू हेल्थेना कुर्ता हाडला ग्रीन कलर.
सो तो तुमकां दाखयता हांव फाल्यां घातलेलो मिसाक. आनी सकाळीं हांव मागीर दाखयता तुमकां. सकाळीं म्हाका दिसता आमी 8:30 मिसाक गेले म्हूण फाल्यां वयतलीं चडशीं. आनी 8:30 वयतलीं मिसाक. आनी न्हू आतां तुमकां एक गोश्ट दाखयता. म्हगे फ्रेंडान न्हू हें हाडपा लायलोलें राय फेरयासान मीठ घालपाचें. चोयलें तुमी? हांवें न्हू एक्चुली तो एक कोणागे व्हिडिओ चोयलोलो फेरयांतलो. हेतून न्हू बरें जाता. म्हाका एसो पयलीं ल्हान आहलोलें. आतां म्हाका उडास नाय खुंयसान मडगांव सावन हाडलोलें फेरयासान तें खुंयसान तें. सो आतां न्हू आतां म्हाका भयणी कडेन धाडचें डायनान. आनी हांवें तेदों गोंयसान हाडलोच म्हाका तें ल्हान तें म्हगे मागीर फुटोलें. बरी जाता मीठ बीन घालपा न्हू हितून बरो उरता. सो आतां तें म्हगे भयण येयली न्हू तेजे बाराको तेका बीन धाडचें. आनी न्हू तें धुवपा जाय म्हाका आतां. धुवन मागीर हांव तें यूज करतलें. आनी फाल्यां चोया कितें करून वयता दीस फाल्यां हॉलिडे आहा न्हू. आनी आयज एक्चुली न्हू एलकेना इस्कुलां वचों पडलें. आयज थर्सडे पूण तेका वचों पडलें हेका लागोन तेगे न्हू एक्चुली तेका थर्सडे इस्कुला ऑफ आहा पूण तेंकां आपयलें कित्याक तेंकां हाल ऑफ आहा न्हू हाल हॉलिडे आहा. आनी ह्या म्हयन्या तेंगे जायते हॉलिडे जाले. हॉर म्हणल्यार कितलें कितें सगळें जायपा जायते आहाय हॉलिडे ह्या म्हयन्या जायते येयलाय. आनी म्हाका तो एंड ऑफ आनिकूय आसतो म्हूण 24 तारखेक तरी आसलें न्हू. मागीर त्यो म्हाका खबर ना कितें दिसांतल्यो. आनी आतां हालीं हें केलां चण्या भाजी आहा. आनी आनी एक खबर म्हणल्यार न्हू एलकेनेंचा हालीं बिर्याणी फाटी लागलो आहा. खंयच्या टायमार म्हणटा म्हाका ना बिर्याणी कर. सो हांवें न्हू तें चिकन हांवें बेश्टें रांदलोलें एक्चुली म्हाका बिर्याणी करपा न्हू बेश्टें हांवें रांदलोलें. हांवें तितून कितें केलें म्हाका आतां बिर्याणी कर. हांवें तितून बेगीन बिर्याणी इल्लोसो पावडर घायलो पुदिना कोथमीर घायली आनी तें मागीर शिताचें मिक्स केलें दनपारां. सो आतां इल्लीशी उरलो आहा ती तो खातोलो. आनी आतां वयता जेवपा. भाकरी केल्याय आनी भाकरी आनी ती भाजी आहा चण्या भाजी. ही चण्या भाजी न्हू म्हाका एक बरी रेसिपी जाय तुमकां सांगाय म्हाका एक कोणा कडेन आहा जाल्यार गोंय मेळटा तेश कोन इथं ग्रीन चना गोंय मेळटा ती न्हू म्हाका तेसो ती जाय सामकी म्हणजे गोंय कोता तेश कोन ती म्हाका अजून मोको जायना करपाक. सो तुमकां कोणा कडेन न्हू गोंय म्हाका ती येल्लो चण्या कोताय म्हणून सेम ग्रीन आहाय त्या येल्लो चण्याची हांव नोको पूण हांवें गोंय हायली न्हू डिफरंट सामकी टेस्ट हांव नोको तें कितें कोन तें बट इट इज म्हाका लायक आहा ती. ओके आनी उरली जाल्यार न्हू आतां समज ती भाजी उरली जाल्यार हांव हाल पुरी भाजता सकाळच्या एक आनी पुरये बाराबर बरी लागतली आनी टेस्टी लागतली. सो या उरली जाल्यार मागीर हांव ती पुरये बाराबर आसतलें सकाळीं. सो फाल्यां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट. आतां विश कोत्ता तुमकां आनी पूण फाल्यां मेळया परतून. आनी ड्रेस दाखयता तुमकां हांव सकाळीं तो हांवें हो ड्रेस तुमकां उडास आसतलो न्हू. हो ड्रेस तुमकां उडास आसतलो हांवें घेयलो थंयसरले 2 पॅन्टलिनाक. सो हो मुगे अजून पासून घायलो ना तो हांव फाल्यां घालतलें. ओके चलो बाय बाय मेळया फाल्यां. एवरीवन आयज जालो नेक्स्ट डे 15 ऑगस्ट आयज आनी हॅपी फिस्ट टू एवरीवन. ओके हॅपी फिस्ट आनी हॅपी इंडिपेंडन्स डे टू ऑल. हिंग मुगे नाका लायक हेका लागोन पटमस्त आयज हांव कितू दिसांनी ओपन केलां मातशें. ओके सो हॅपी फिस्ट टू एवरीवन. आनी आयज स्पेशली अशें करून कांय केलें ना सुबेज. आयज न्हू हांवें इल्लेशें मटन केलां कित्याक आयज मुगे सिस्टर इन लॉ आनी डॅडी मम्मी ती घेवपा आहा आतां मातशे वक्तान पावतलीं ती. आनी न्हू हांवें सगळें रेडी करून दवरलो आहा. आमी सकाळ बेगीन गेला आयज मिसा 8:30. वॉट हॅपन वेट आय एम कमींग. सो आमी न्हू 8:30 मिसा गेलोलीं सकाळीं आनी मागीर येयलीं बेगीन ब्रेकफास्ट बी केलो आनी हांवें मटन बी केलें. मटन मॅरिनेट बी हांवें करून दवरलेलें सगळें रेडी करून दवरलेलें. ओके आनी हांवें हालीं तें मागीर न्हू हें केलां आतां बागारला मसालो बी घालून थोडोसो आनी बेश्टी ग्रेवी अशी केल्या. आनी न्हू पुलाव केलो म्हणजे हांवें हाफ प्रिपेर करून दवरला. तांदूळ भाजून बी दवरले मागीर हालीं उदक गरम करून मागीर घालपाचें. ओके आनी सॅलड केलां आनी स्पेशली सुबेज कांयच केलें ना. आनी म्हाका पयलीं दिसता ती सॅटर्डे येतली म्हणल्यार मागीर काल मामीन न्हू म्हाका मॅसेज घायली की आयज येताय म्हूण सकाळीं. सो ती मुगे सिस्टर इन लॉ आतां बरोडासान येयलो आहा काल. सो ती आयज हिंगा येतोली न्हू मुगे मटना कर्ड घायलो न्हू मातशें आंबट जालें. सो हांवें आतां ब्लिंकिटाचे क्रीम ऑर्डर केल्या इल्लीशी. आतां ती हांव इल्लीशी मातशें घातलें आनी मातशें एक बॉयल मारतलें आनी मातशें दाटूय जाता न्हू ग्रेवी मागीर. सो इतलें आनी कांय ना सुबेज. आनी यू ऑल हॅव अ गूड डे सगळ्यांक तुमकां आनी गॉड ब्लेस एवरीवन. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट विडियो. बाय बाय.